युवा ह्या पणजे मळा वाठारांतल्या तरणाट्यांनी आर्ट एक्झिबिशन मळा झरीकडेन घडून हाडला। ह्या प्रदर्शनात 46 परस चड कलाकारांच्या चित्रांचो आस्पाव आसा। लोकांक अक्कलकोटाच्या संत स्वामी समर्थाच्या सुंदर देखणो देखाव लेगीत पळोवपाक मेळटा। मूर्तीचे खाशेलपण म्हळ्यार लोकांक एकदा आशीर्वादा खातीर देवाच्या पांयाक हात लायल्यार मूर्तीचे बरे सुविचार लेगीत आयकपाक मेळटा। पळोवया विलियम रॉड्रिगीसाचो खाशेलो रिपोर्ट। नमस्कार, आमी आसा आयज माला ही जोरीकड्यांची फामाद जोर आसा ती मारुती टेम्पल फाटल्यान आसा ते दिश्टी पडटा। ताचे सकयल हांगासर एक जोर आसा। ह्या जोरीन भितर एक गणेशाचे चित्रां तशी हितून भितर एक टनल आसा ह्या जोरीच्या भितर। तर ह्या गांवच्या भुरग्यांनी युवा आनी एक देखावो केला। ती पळोवया आमी त्यांनी कितें कितें त्याचेर बसयलां आनी कशें परी तांकां दिसता की कितलो लोक येता आनी तेंचे लोकांची कितें सांगणी आसा तें आयकून घेवया। आमच्या सांगाताक आसा आमचो करपी बाब रघुवीर, ताचे कडेन म्हायती घेवया आनी मागीर सकयल वचून आमी ते देखावो पळोवया। रघुवीर बाब, वेलकम तुका। नमस्कार। आमकां सांगशी तुमी कितें मोतीन येयले तुमचे आनी कशें? युवा ही संस्था पणजेन गेली 11 वर्सां कार्यरत आसा। आमी खूब सोशल वर्क करता। 2014च्यान आमी गणपती देखावो करता। पयलीं आमी मारुतीगडार करताले। 2016च्यान आमी हांगा झरीन करपाक लागले। 2016च्यान आमी झर क्लीन करता, ताच्या नंतर हांगा गणपती घालता। आतां गणपती घालपाच्या फाटलो उद्देश म्हणल्यार वी गेट क्रिएटिविटी आर्ट अलॉंग विथ टॅक्नॉलॉजी। आमी हे कित्येक वर्सां करत आयल्या। हाच्या पयलीं आमी पेपर क्विलिंगाचो गणपती केला, मॅच स्टिक्सांचो गणपती केला, ताच्या नंतर चॉकांचो गणपती केला, पानांचो गणपती केला। अशे डिफरंट आमी गणपती करत आयल्या। प्लस तातूंत टॅक्नॉलॉजी घाल्या, म्हणल्यार उंदराच्या कानान उलयलो की गणपती उबो रावन आशिर्वाद दिता, घंटा मारलो की गणपती तुका मॅसेज बरयता, तूं भितर देवलो शॅडो तुजी पडली सेन्सरार की गणपती हालता। अशे डिफरंट टॅक्नॉलॉजी यूज करून आमी करत आयल्या। आतां ह्या वर्सा आमी जो गणपती केला तो IoT बेस्ड आसा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट्स अ मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी। आतां हातून भितर आमी केला की तूं येवन जेन्ना गणपतीच्या पांयाक हात लायता, जसो तूं पांयाक हात लायलो की म्युजीक लोवर जावन गणपती तुमकां एक सोशल मॅसेज दिता। इट इज एक्चुअली अ मॅसेज फ्रॉम स्वामी समर्थ। आमी गणपती करतना स्वामी समर्थाच्या पोश्चरान केला, फेस गणपतीचो, आयडल गणपतीचो, पण पोश्चर ऑफ स्वामी समर्थ। आनी इट इज बींग वर्कशीप बाय लॉट ऑफ गोवन्स नाव। खूब तो स्वामी समर्थ अक्कलकोटचो, बट आमी हांगा गोंयकार खूब ताका मानता। हांगा विठोबा देवळान ताची पादुका सुद्दां आसा। खूब लोकांनी घरा व्हरून ताका वर्शीप सुद्दां करता। म्हणून त्याच निमित्तान मळ्यान आमी हो देखावो केला। गांवांनी आनी गोंयभर हे पसरिल्ले आसा। प्रत्येक लोक आपल्या घरा कूळ घरा पावता। फॅमिलीची सगळ्यांची मिटींग जाता, सगळे खूब तेंपान मेळटा, सगळ्यांक बरी उमेद जाता की सगळीं सोयऱ्यां एकठांय जाता ह्या निमतान। तशेंच हांगा सार्वजनीक गणपती उत्सव जाता आनी हांगा पणजेन बऱ्यान बरो गणपती उत्सव आनी जसो स्वामी समर्थ हेची कल्पना देव स्वामी समर्थ ह्याची कल्पना घेवन आयज गणपती आमी पळोवंक मेळ्ळे, हांगा दृश्य बरें पळोवंक मेळ्ळें। आणि ह्या संदर्भात युवा हे एसोसिएशन ही एंटिटी ही वार्षिक इव्हेंट हो घडोवन हाडटा। तातूंत तांणी आज आर्ट एक्झिबिशन दवरलां आनी ही बरी गोश्ट, कित्याक मोर एंड मोर पीपल आर कनेक्टींग टू दी कितें म्हणटा तें आमचें एनवायरॉन्मेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरॉन्मेंटल प्रिजर्वेशन हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो चडांत चड लोकां कडेन व्हरपाक जाय, चडांत चड लोक जोडपाक जाय। आनी तो जी हें ध्येय आसा हें युवा ही एंटिटी एसोसिएशन फुडें व्हरता। म्हणून हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा। आनी म्हणजे हांच्यांनी हें डेकोरेशन जें केलां मळ्यांतल्या झरीच्या हातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें डेकोरेशन केल्लें आसा। हांगासर आमचे वेगवेगळे गोंयचे नामवंत जे आर्टिस्ट आसात तांच्यांनी पेंटींग केल्लीं, गणपतीची चित्रां वेगवेगळी अशी केल्लीं आसात। आनी प्रत्येक वर्सा गेले 7 वर्सां युवा पणजी ह्या बॅनरा सकयल हे हांगासर स्वता सगळे आर्टिस्ट त्यांचे म्हणजे आमी बऱ्याचदा एखादो डेकोरेशन करता पण कोणाक तरी आमी दितात, पूण हे स्वता युवाचे भुरगे जे आसात ते आर्टिस्ट स्वता बरे तरेचें डेकोरेशन हांगा करतात। आनी हाच्या व्यतिरिक्त गोंयभर वेगवेगळे एक्टिविटीज युवा पणजी ह्या बॅनराचेर ते करतात। सोशल एक्टिविटीज आसत, कल्चरल आसत, मेडिकल कॅम्प आसत। हांव तांकां शुभेच्छा दिता, कारण हांवें आतां गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस,
समृता खणगावकार आणि निखिल जलमी.